संतोष बरी काळजान आनी मोगा बरी मैफतान भक्तीन आमी चर्या भितर देवाच्या मंदिरात कैसर दोगवा ते म्हज्या नावी संगी मेळटा थंयसर हांव आसा सदा तांचे मोदेकार जेजूचे ते उद्धार आमकां प्रेरण दिताले ताच्या नांवान आमी कितें मागलां तें मेळटलें संतोष बरी काळजान आनी मोगा बरी एकवटान भक्तीन आमी चलया भितर देवाच्या मंदिरात. देवरो दीस दिवं तुमकां सुमेस्त म्हज्या मोगाच्या भवनो आनी भयणीनो. सद्याकडच्या 21व्या इतराच्या देवस्तुतेक तुमकां मोगाचो स्वागत मागता. कोरोना पिडी नेमती इगर्जान की उक्त्यो जावंक नात आनी थोड्यांक इगर्जे मिसा वचूंक साथ दिना. तशें जाल्यार सर्व भाव भयणी खातीर भावार्थ्यां खातीर हे मिसाचें बलिदान पेटोवचें जावन आसा. ह्या संदर्भार उतरप्रायेच्या पिडेस्त भाव भयणी खातीर तशेंच भुरग्यां खातीर तशेंच युवासना खातीर परगांवांत आसलेल्या भाव भयणी खातीर विविध पिडेशिडे वळख जाल्ल्या खातीर प्रतिनिधीन कोरोना पिडेक वळख जाल्ल्या भाव भयणी खातीर ह्या मिसाच्या बलिदाना वेळार विशेष करून आमी मागता. हे संदर्भार आमी तुमच्या खातीर मागता आसतना एकामेका संगाता मेळोवन ह्या माध्यम मुखांतर पेटोवच्या मिसांत वांटेली जावया. एकामेका खातीर आमी मागया आनी खंडीत स्वामी जेजू क्रिस्त आम हर एकल्यांक आशिर्वादांनी बरोवन दी म्हणून विशेष करून मागया. ह्या संदर्भार अर्गा जावन मीस भेटयता फाबी आनी जेसी मेंडोन्सा दोवकातारी देवदीन बॅप्टिस्ट रोड्रिगसाच्या 7व्या दिसाच्या उडासाक मीस दिता पावलीन रोड्रिगस आनी कुटुंब कळसा. बऱ्या भलायकेच्या एरिद्या बसोत मीस दिता क्लिंटन डिसोजा मारोल मुंबई. टिनिटस पिडा गुण जावच्या एरिद्या बसोत तशेंच बरी भलायकी मेळच्या बसोत त्या एरिद्या बसोत मीस दिता रिटा डिसोजा मारोल मुंबई. देवदीन अँटनी डी अल्मेडा हाच्या पयल्या वर्साच्या मरणा सोडास कडून वर्साचे मीस दिता डेन्सिल डी अल्मेडा आनी कुटुंब साकिनाका मुंबई. देवदीन मार्सलिन वास हिच्या आत्म्याक मीस दिता रॉबर्ट वास आनी कुटुंब ताणे. अर्गासावन मीस दिता सिप्रियन आनी हेलेन ब्रिटो ताणे. अर्गा मीस दिता सँड्रिच सुनील डिसोसा सुरतकले. तशेंच अर्गा मीस दिता विन्सेंट लोब आनी कुटुंब बळकुंजे. देवदीन निकोलस आनी हेलेन डिसोजाच्या आत्म्या बसून मीस दिता आयरीन डिसोस आनी कुटुंब पेर्नाल. ह्या सर्विरेद्या बसोत मागया आमा समेस्तां बसोत मागया. जे कोण आमागतान बसयला न्हू सोड आस कडेन तांच्या बसोत विशेष करून ह्या मिसाच्या बलिदाना वेळार आमी मागया. बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवी आमेन. आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताची कृपा दया आसूं मोग आनी पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सोबे आसूं. तुमचे सोबे आसो. क्रिस्तान आसता वळख जाल्ल्या तेन्ना विविध संदर्भांनी आकांताची वातावरण उपसरलें तेन्ना आमी एणे देणे धांवता आनी जावार सणांनी विचारचें आसा आमी कोणा लागीं वचूं. आमी तुजे लागीं येवं हाचे लागीं येवं ताचे लागीं वचूं कोणा लागीं वचूं. ह्या संदर्भार आमचो देव सर्वेस्पर देव स्वामी जेजू क्रिस्त म्हणटा येया तुमी कश्ट केल्यान आनी वचन वयतल्यान हांव तुमकां विशेव दितलो. येया म्हजे सरसी. आनी ह्या संदर्भार
कोणा सरसी आमी वचूं आमी फकत जेजू सरसी मात्र वचूंक फावो कित्याक जेजू लागीं आसात ती उतरां सास्तीक जिवीत दिवची असली उतरां आमकां सास्तीक जिवीत जोड दिवची उतरां ती जेजू लागीं मात्र आसात आनी खंडीत तातूंत आमकां बाचावी लाभता ह्या उतरांचो मोग करूं जेजू सरसी येवंक जेजूची उतरां आयकूंक सोमी आमकां सदांच आदार करपा दिवं दी असले भाग सदांच आमकां फोव करून दी म्हूण विशेश करून ह्या मिसाच्या बलिदाना वेळार मागया ह्या मिसाच्या पवित्र बलिदानान फावो ती बरी वांटो घेवच्या खातीर आमची पातकां वळखून घेवया आनी तडकाळ सामानान पवित्र बलिदान भेटोवंक आमकां समी तयार करया एगडी बोड दामपया आमच्या पातकाची दूख धरया मगडा जेजू जायते फावटी आमी आमच्याच संवसारी राटावळींत मेतेर जाल्या संवसारा फाटल्यान धांवल्या तुजे सरसी येवची वाट आमी विसरल्या तुका आमी विसरल्या ह्या मुखांतर तुका आमी दूख दिल्लें आसा पश्चातापोवन भोगसणें मगोन म्हणटा हांव सोम्या वूड दयेन सर्वेस्परा आमचे तुजी दया दाखय ओढ दयेन सर्वेस्परा आमचेर तुजी दया दाखय मगळ सोम्या तुजे लागीं आसा उतरां सासणीक जिविताची ही उतरां सासणीक जिवीत जोड दिता म्हणलें चिंताप नासतना तुज्या उतरांक आमी फोव तो मान दिवना तुज्या उतरां आयकूंकचे प्रयत्न करूं ना ह्या मुखांतर आमी तटस्थ जाल्ले आसा तुका दूख दिल्लें आसा पश्चाताप पावता हांव भोगसणें मागून म्हणटा हांव सोम्या वूड दयेन सर्वेस्परा आमचे तुजी काकूट दाखय ओढ दयेन सर्वेस्परा आमचेर तुजी काकूळ दाखय मगळ सोम्या हे तुमी म्हजे सरसी म्हूण तूं आमकां आपयताय एकामेकाच्या मोगांत तुमी थीर रावा म्हजें उतर पाळून सर्गीच्या राजा कुशीन समका म्हूण तूं आमकां आपोवण दिताय पूण आमच्या मोसरा वरवीं हग्या वरवीं आमच्या स्वार्था वरवीं जायते पटी आमच्या भाव भयणीची कुटुंबदाराची दुखां आमी मनां आमी दुखयलेलीं आसात ह्या मुखांतर तुका आमी दूख दिल्लें आसा पश्चातापोवन भोगसणें मागोवन म्हणटा हांव सोम्या वूड दयेन सर्वेस्परा आमचे तुजी काकूळट दाखय ओढ दयेन सर्वेस्परा आमचेर तुजी काकूळ दाखय सर्व पदवेदा देव आमची काकूळट करून आमची पदकां भोगसून आमकां ससनाच्या जिविताक पावोंक आमीन महिमा 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 देवाकून सर्गी आणि शांती ताच्या इष्टा संसारी सर्वेस्परा देवा सर्गीच्या राया सर्पद्वेदार देवा बाबा आम्ही तुका नमस्कार करता आम्ही तुका दिन वाजता तुझ्या तो वैभवापासून आम्ही तुका वाकणता जेजू जिजा बापाच्या एकट्या सुता सोनिया देवा देवाची शिडीये तू संसाराचे पाप काढताय आमची काकूळ कर तू बापाच्या उज्यात बसलाय आमचे मागणे मानून घे की त्या पवित्रात्म्या सांगाती देवा बापाचे महिमे
Jesus Christa. एकलोच तू पवित्र, एकलोच तू ईश्वर, एकलोच तू परमेश्वर. आमेन, आमेन, आमेन. प्रार्थूया. इकडे बुरदोळे दांपिया आमच्या आमच्या गरजंगती विशेष करून आम्ही मागया. जे कोणा मागताना बसेल आमचं सुगडा आसकडे तांच्या बसवत मागे. प्रतिरेतीन अफगाणिस्तानात कष्ट येतल्या सर्व लोकां पासत विविध पिढीवरवीं कष्ट येतल्या आमच्या भाव बिडी पासत विशेष करून आम्ही मागे. देवा आमच्या भोव मोगाळ बापा, तुझ्या भुरग्यांक एका मनाच्या आनी एका काळजाची तूं करताय. जे तूं आमकां फरमायताय तसो मोग करूं आनी जे तूं आमकां बसयताय ताची आशा धरूंक बळेपणान आमकां फोव कर. आनी अधीर संवसारान सर्गेंच्या सदां बळतेल्या सुखाचेर आमची काळजांतीर करून दवर. हे आमी मागता आमच्या सुमिया तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं. तूं करो देव तुजे सवे पवित्र आत्म्याच्या एकपणांत जियेत आनी राजवट चलयता ससनाच्या ससना. आमेन. जोशुआच्या पुस्तकांतले वसप. जोशुआन शोकेमान इस्रायेलाच्या सोर कुळयांक जमो केल्यो. उपरांत ताणें इस्रायेलाच्या मलगड्यांक, फुडाऱ्यांक, न्यायकर्त्यांक आनी अधिकाऱ्यांक आपयले आनी ते सगळे देवा मुखार हाजीर जाले. तेन्ना जोशुआन सगळ्या लोकांक म्हळें, सर्वेस्पर इस्रायेलाचो देव अशें सांगता, पुरातन काळार तुमचे पुर्वज न्हंयचे पलतडी वस्ती करून आसले आनी ते परक्या देवांची सेवा करताले. पूण तुमी सर्वेस्पराची सेवा करिनात जाल्यार कोणाची सेवा करूंक तुमी कुशी व्हरतात म्हूण आज निर्धार करा. तुमच्या पुर्वजांनी न्हंयचे पलतडी सेवा केल्ल्या देवाची वा तुमी आतां वस्ती करतात त्या देशाच्या अमरितांच्या देवाची. म्हजे आनी म्हज्या घराण्या विशयां सांगचें तर आमी सर्वेस्पराची सेवा करतल्यो. लोकांन जाप दिली, सर्वेस्पराक सांडूंक आनी हेर देवांची सेवा करूंक आमकां बिलकुल मन ना. कित्याक सर्वेस्परा आमच्या देवानच आमकां आनी आमच्या पुर्वजांक इजिप्तांच्या गुलापणाच्या घरांतलीं भायर हाडिल्लीं आनी ताणेंच आमच्या दोळ्या मुखार व्हड अजापां केल्लीं. आमी गेल्ले ते सगळे वाटेर आनी आमी पयनकर गेल्ल्या त्या सर लोकांच्या देशांत ताणें आमची जतन घेतल्या. देखून आमी सर्वेस्पराची सेवा करतल्यो कित्याक तो आमचो देव. देवाचें उतर हें. देवाचे व्हड उपकार. साकून पळया सर्वेस्पर कितलो स्वादिकोण. साकून पळया सर्वेस्पर कितलो स्वादिकोण. सर्वेस्पराक हांव सदांच दिन वाचतलो. ताची वाकण स्तुती घडन आसता म्हज्या वंटाचेर आसता. सर्वेस्परा वरवीं म्हज्या आत्म्याक व्हड मेळटा. हें आयकून दुबळ्या धाकट्यांक संतोश जावं. साकून पळया सर्वेस्पर कितलो स्वादिकोण. सर्वेस्पराचे दोळे नितिवंताचेर आसा आनी ताचे कान तांच्या उल्याक उक्ते आसा. सर्वेस्वर खोट्या मनशाक पाट करता. संवसारांत तांचो उगडासच हाळवून सोडता. साकून पळया सर्वेस्पर कितलो स्वादिकोण.
नितिवंताचे बोबेक सर्वेस्पर खान दिता आनी सर्वय कश्टांतली तांकां निवारता कंती दुखीन भरलेल्यांक सोमी लागीं सासा बरवसो काडलेल्यांक हात दिवन तो करता साकोन पळया सर्वेस्वर कितलो स्वादी गॉड साकोन पळया सर्वेस्वर कितलो स्वादी गॉड. सांब पावलोन एपेस घरांक बरयल्या पत्रांतले वसाप. भाव भयणीनो, क्रिस्त थंय तुमकां आसा त्या अभिमाना खातीर एकामेका कालती जावन चला. पत्नींनी आपल्या पतीक सोम्याकच काल जाल्ले बरी काल जावन चला जाय. कित्याक जसो क्रिस्त कुडीचो म्हणजे पवित्र सभेचो तारक आनी मस्ताक, तसोच पती आपल्या पत्नीचे मस्ताक. आनी जशी पवित्र सभा क्रिस्ताक काल जाता तशेंच पत्नींनी सरसंगतींनी आपल्या पतीक काल जायचें. पतीनो, क्रिस्तान पवित्र सभेचो मोग केलो तशें तुमी तुमच्या पत्नीचो मोग करा. पवित्र सभा तिबो मेरी वा दुसरें कसलेंच आयब नासतना पवित्र आनी कथावीन जावच्याक आनी मायमेन परजलेली एक कानीक आपणाक जावच्या क्रिस्तान तिका उदकान आनी उतरान धुवन शुद्ध केली आनी पवित्र केली आनी ताणें आपणाकच तिका ओप्पोन दिलो. हेच परी पत्नींनी जसो आपले कुडीचो ते मोग करतात तसो आपल्या पत्नीचो मोग करी जाय. आपल्या पत्नीचो मोग करता तो आपणाचोच मोग करता. कोणेय मनीस केदींच आपले कुडीचो द्वेश करिना, बदलाक तिचे तो पालन पोषण करता. पवित्र सभे की क्रिस्त येसपरी चलयता. आमी तांचे कुडीचे सांदे. पवित्र पुस्तकांत म्हणलेले आसा, दादलो आपल्या आवय बापायक सोडटलो आनी आपल्या पत्नीक एकवटतलो, ती दोगांय एक कूड जातली. हे एक कूड व्हड गुटाचे सत क्रिस्ताक आनी पवित्र सभेक ती लागती जाता म्हणून हांव सांगता. देवाचे उतार हे. देवाचे व्हड उपकार. हालेलुया 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 हालेलुया. तुझी उतरा सोम्या आत्मा आनी जिवी सासणी जिवितात जितात ती उतरा तुझेच लागीं आसा. हालेलुया 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 हालेलुया. सर्वेस्पर तुमचे सोबे आसूं. तुमचे सोबे आसो. भगवान सुवां प्रमाणे जेजू ख्रिस्ताची शुभ वार्ता महिमा तुका सोम्या. कपेरनावाच्या सिनगोगांत जेजू शिकवून असताना ताच्या सिसामदले 12 जण हे आयकून म्हणाले, हे उलोवणे विपरीत जालें. तें आयकूंक कोणाक जायत? ह्या विशयांतच आपणाची सीस गुणगुणो आसात म्हणून जेजू समजलो आनी तांकां म्हणालो, हे आयकून तुमचो भावार्थ दंडुळ्ळो वे. तर मनशा पुताक पयलो आसले कडेन सोडून पाटी वेतना पळयशा जाल्यार तुमी कितें म्हणशात? जीव दिवचो प्रेरक आत्म्यान मनीस खंयच्याकय उपकारना. हांव तुमचे लागीं उलयलां ती उतरां आत्मेक जीव दिवची. तरी तुमचे मदें आसा थोडे सत्मानिनात आसले.
सन्मानांतलेले कोण ते आपणाक विस्वासगतान पराधीन करतलो कोण म्हूण जेजू सुरवेत तावन जाण आसलो आनी परत्यान तो म्हणालो देखूनच हांवें तुमकां सांगलें बापान तें देणें दिल्लें करीत कोणूच म्हजेसर येवंक शकना. हाचे उपरांत जेजूच्या सिसां भितरले सबार सण तसो सांगात सांडून फाटीं परतले. तवळ 12 जाणांक जेजून म्हळें तुमी वचूंक सोदतात. सिमोन पेद्रून ताका जाप दिली सोम्या आमी कोणासरशीं वचों तुजे लागीं आसात उतरां सास्तीक जिविताचीं. तुमचो देवाचो भाग्यवंत म्हूण आमी सतमानला आनी आमकां खात्री आसा. देवाचें उतर हे वखणी तुका क्रिस्ता. क्रिस्त ती म्हणजे मोगाच्या भावानो आनी भयणीनो भुरग्यानो सांजू हांवची वांजेलांतली सुवार्ता ह्या दिसांनी आयताराचें आमी आयकता. जेजू म्हणटा आपूण सर्गींत हांव देवान आयलोलो जीव आवंडो हो कथा तूं केदींच मोरचो ना बगार सासनाक जियेतलो म्हणून फाटल्या आयतारान जेजून तवळ तवळ सांगलेलें आसा. आनी ही शिकवणो जेजू सिनेगोगांत लोकांक शिकयतना थोडे अनुभवार्थी हें उतर पातलेलें नात. हें उतर जेजूचें स्विकार तांणी केलें ना आनी ह्या उतरा विरोध तांणी शिणो सारूंक सुरू केलें आनी ते म्हणाले हें उलोवणें विपरीत जालें. तें आयकूंक कोणाक जायत. हो म्हणटा हांव जिवी दितलो उंडो हो म्हणटा हांव सर्गींत हांव देवून आयलोलो जिवो उंडो. हो मनीस त्या मुरयेचो त्या जुजेचो पूत जुदाचो जाकोबाचो भाऊ आमच्या मदें आसा. नजरेंतान तो वाडुल्लो बेतलेमांत तो जल्मल्लो आमच्या दोळ्यां मुखारच वाडुल्लो आनी हो म्हणटा सर्गींत हांव देवून आयला. हाचें उलोवणें विपरीत जालें. कोणाक आयकूंक जायत. देव निंदा उलयता आपणाक कसो देव म्हणटा आनी आपणाक केल्यार तो मोरचो ना म्हणटा. खंय म्हणी आसा गे असलें उलोवणें विपरीत जालें म्हणलें एक गजाल ते उसारतात. तवळ जेजू म्हणटा तुमचो भावार्थ म्हजी उतरां आयकून दोंडोळवे. लाजाराच्या पोंडा लागीं उसोन गेल्ल्या लाजाराक जिवंत करतना आसलो तो भावार्थ. जायराच्या दुवेक जिवंत करतना आसलो तो भावार्थ. विधवीच्या पुताक नाईम गांवांत जिवंत करतना आसलो तो भावार्थ. तो दोंडोळवे दाजाना कोडकारांक गूण करतना आसलो तो भावार्थ. पेद्रूच्या सासूमायचो ताप गूण करतना आसलो तो भावार्थ. बेसायच्या तळ्या लागीं आकुळलेल्या आतांच्या मनशाक गूण करतना तो आसलो भावार्थ दोंडोळवे. कानान घालून स्त्रियेचो दुवेक बरें करतना आसलो तो भावार्थ. रक्तस्रावाच्या स्त्रियेक गूण करतना आसलो तो भावार्थ. 5000 लोकांक गुंड्या मासलेन वारतना आसलो भावार्थ. दोंडोळलो गी म्हणून ताजी वाऱ्या वादळाच्या आकांताच्या लाराच्या त्या मरेकार अवघडा वरवीं बुडोवंक पावलेल्या त्या सिसांक वाऱ्या वादळ थंडकन दर्यो शांत केल्ल्या तेन्ना आसलो तो भावार्थ. ताबर पर्वता रुपांतर जावन ती वैभव देखलेलो तो भावार्थ. जेजूची महात कार्यां पळोवन देवसराक धांवडेलेले पळोवन देवसराक तोंड दांप हांगातन बायसन वच म्हणून फर्मान देवसराक पळापळ करतना आसलेलो तो भावार्थ. कितें जालो दोंडोळवे.
दंडोळ्ळो बे म्हणजे सवाल जेजू विचारता. आज हे सवाल जेजू फकत सिसांक मात्र विचारना वा थंयसर आसलेल्या लोकांक मात्र विचारना. बगर जेजू आज म्हाका आनी तुका विचारता, म्हज्या मोगाच्या भावानो भयणीनो. ल्हानपणांत भुरग्यापणांत आसलेलो भावार्थ आतां तुका दंडोळ्ळो हांवें. खंय आसा तो भावार्थ? तुज्या भुरग्यापणांत आसलेलो तो भावार्थ, तुवें कुंभार काण घेतना आसलो तो भावार्थ, तुवें क्रिस्म काण घेतना आसलो भावार्थ आतां तुका आसा रे. दंडोळ्ळो भावार्थ गे तुजो, बेविश्वासी भावार्थ गे तुजो. म्हणले सवाल जेजू आज म्हाका आनी तुका करता, म्हज्या मोगाच्या भावानो भयणीनो. कस्ता आकंता वेळार उलो मारतना तुका आसलेलो भावार्थ आतां तुज्या सुख समृद्धीच्या जिविता वेळार आसा गे. म्हणलें सत देवाचें उतर आज आमकां सांगता, तुजो भावार्थ दंडोळ्ळो वे. जेजू म्हणटा अजप करीत असर्या अजप करतना तुम्ही पातयेवन तुम्ही म्हाका पातयेवन खरोच वो निसायकी देवाचो पूत म्हळें. पण मरणाचो जिवंत जावन सर्गी सोडून वेताना तुम्ही पळयशा जाल्यार कितें म्हणशात? ल्हान असर्या करना तुमच्या मुखार देवाची महिमा हांव परगट करतना तुम्ही उसारलेली ती उतरां जर तर हांव पुनर्जिवंत जावन तुमच्या मुखार सर्गा सोडून वेताना तुम्ही पळयशात जाल्यार तुम्ही कितें म्हणशात? पळया म्हणजे मोगाच्या भाव भयणीनो, जेजू बरें जाण आसलो लोकांची बूद घडयेन विसरची बुद्धी. आतां कितेंय बरें कर, 4 दिसा उपरांत ह्या मनशाक उडासना. 4 दिसा उपरांत मनशाक उडासना. अशेंच करता आमच्या जिवितांत. एक पार्थ अधिकाराक येता, त्या अधिकारान ती पाडता आसतना बरें काम करता. पूण बरें काम केल्या उपरांत जर तर आनी एक पार्थ ताच्या बरी म्हण बघता, ह्या पार्टीन केल्लें बरेंपण सगळे लोक विसरता आनी एक पडतेक वोट दिता आनी जिखयता. वोटाच्या वेळार थोडे मुखेली घरांनी येवन तुमकां तें दिता हें दिता आनी असल्यो सवलत्यो दिता म्हणून बसयतात. विन जाल्या उपरांत तांची खबर आसना आनी 5 वर्सां अधिकार चलयतात. अधिकार जाल्या उपरांत परतून ते तुज्या घरा येतात, पूण त्या दिसा सांगिल्लो उडास तुका आसना. घडयेन विसरची संवय आमकां. देवाच्या उतराचेरी घडयेन विसरची संवय आमकां. भावार्थाचेरी घडयेन विसर पडची संवय आमकां. आनी हें जेजू बरें जाण आसलो, कित्याक देवान इस्रायल परजेक दाखयलेलो तो अपरिमीत मोग. जावं परत दुखळ पेडलेल्या वेळार इस्रायल परजेक देवान याकोबाच्या पुता जुजे मुखांतर इजिप्ताक व्हेल्ली. इजिप्तान ती लोक थंयसर कस्तार आसलो, आकांतांत आसलो, गुलामपणांत आसलो. ह्या लोकांची दुर्गत पळोवन मोइजेच्या मुखेलपणा काल इजिप्तांत तावन माई गांवाक हाडचे प्रयत्न देवान केले. 40 वर्सां अरण्यांत पैण करतना भुकेल्ल्या त्या लोकांक कडपातान उदक पिवंक दिलें. तानेल्ल्या त्या लोकांक कडपातान तें पिवंक उदक दिलें. भुकेल्ल्या त्या लोकांक मान्न खाण दिलें. मांस खावंक आशिल्ल्या लोकांक विविध मनजी सुकणी दिवन तांकां पोसलीं. वताच्या वेळार मोडाचे खूब जावन सवळी दिवंक लागलो. अंधकाराच्या वेळार उजवाडाचो कांबो जावन तांकां उजवाड दिवंक लागलो. आनी सगळ्या इस्रायलाच्या जिवितांत देव तांचे सवय आसलो, पूण ह्या लोकांक ह्या देवाची विसर पडली. बरेंपण जाताना वो लोक देवाक महिमा दिता, बरेंपण जाताना देवाची स्तुती करता, देवाक ओगळसिता. पूण कांय तरी इल्ली दूख कंत बेजाराय इल्ले कश्ट सोसूंक मेळटात तेन्ना वो लोक ह्या देवाची निंदा करता, देवाची केळकुळां करता, देवा विरोध आड उलयता. ते आमी इस्रायल परजेच्या त्या पैणा वेळार, इजिप्ताच्या त्या पैणा वेळार आमी समजता. मोगाच्या भावना भयणीनो, बरें कर समजता आमी. लोक बुकेताना तानेताना कसताना हो लोक देवाक विरोध शिणू सारन मोइजेक आनी आरोनाक मारूंक वेतात. मोइजे सिनाय पर्वतार देवा लागीं उलोवन देवा लागीं मागणें करून दावोपादेश 2 पडयांनी घेवन येताना वसू लोक देवाची स्तुती करतलो लोक आरोना मुखांतर बाल देवाची मुर्ती करून बाल देवाची आराधन करूंक लागलो.
आपल्या आंगाक अंधार असले बंगार देऊन बंगाराची वास्तरू करून त्या देवाची पुजा करूंक लागलो हो लोक. बेविश्वासी अनभवार्थी लोक दंडळलो भावार्थ तांचो हे स्पश्ट जेजू जाण आसलो. सगळ्या इस्रायलाच्या चरित्रांत देवान तांचो मोग केलो. पूण जाल्यार इस्रायल परसा थंय देवा थंय विश्वासी रावली ना म्हणलें सत देवाचें उतर आमकां तवळ तवळ दिता. आनी आयच्या पयल्या वचपान ती पळया. हाच्या पयल्या वचपान ती जेशवाच्या पुस्तकांत पळयता आमी सर्वेस्पराची आमी सेवा करतले हांव कित्याक तोच आमचो देव म्हणलें सत ही परसा उसारता जाल्यार पाठी मायगांवा पावल्या उपरांत बालदेवाक आराधन करूं लागता ही परसा. मोइजेच्या मुखेलपणाखाल इजिप्तांतून भायर सरलेली ती इस्रायल परसा जोशुआच्या मुखेलपणाखाल इस्रायल भितर सरता. आनी भितर सरल्या उपरांत जोशुआच्या मुखेलपणाखाल सर्वेस्पर तांचे सवे जमो जाता आनी तांकां विविध रितींनी थंयसर जतन करता. आनी अशें लोक तांची जतन केल्यार हो लोक देवा थंय मात्र विश्वासी रावना बगर बाल देवांक अन्य देवांची आराधन करून फुडें सरता. पळया म्हज्या मोगाच्या भाव भयणीनो दंडोळलेलो भावार्थ ह्या इस्रायल लोकांचो आनी तोच दंडोळलेलो भावार्थ आज जेजू तांच्या मदें आसतना थंयसर तो पळयता. पळय म्हज्या मोगाच्या भाव भयणीनो जेजू म्हणटा उडास दवरा म्हज्या मोगाच्या भावनो भयणीनो. जेजू म्हणटा जीव दिवचो फकत आत्म्यान देवाच्या आत्म्यान पवित्र आत्म्यान प्रेरक आत्म्यान देखून मनीस खंयच्याकी उपकार ना ही कूड खंयच्याकी उपकार ना. आनी सोम्यान दिवचो तो जीव ताचें उतर जिवीत दिवचें तें उतर जावन आसा. सोम्यान दिवचो आमकां जीव देखून इतली जिविताची उतरां सोम्यान सांगल्यार आयकनातलेले जायते जण थंयसर आसात. ह्या संदर्भार जायते जण जेजू सणून गेले आनी 12 जण शिस्त थंयसर आसले. जेजू तांकां म्हणटा तुमी म्हाका सोडून वेता जाल्यार वसा. आनी पेद्रू म्हणलो कोणा लागीं वचूं सोम्या आमी कोणा लागीं वचूं तुजे लागीं आसात उतरां सासणीक जिविताचीं. पळया जिवी जोड दितलीं उतरां तुज्या लागीं आसात. ती उतरां आयकतात आमची काळजां बेसतात आमची काळजां शिंजतात. हे खरें दादोसकाय आमकां मेळटा. खंय तरी तुजे बरी आमी सावकाश येता आनी तुजे उतरां आयकून ती पळटा. तो कितें समोर वचो ना तो नुकसान भोगवचो ना तो कांयच नास जावचो ना. आनी उतरां तुजे लागीं आसा देखून आमी तुजे संगत रावता. आमकां संवसाराचो आडंबर नाका पोटभर जेवण नाका संवसाराची कुशलकाय आमकां नाका. बघा तुजी उतरां बरो ती उतरां आयकल्ल्यांत ती जिरयल्ल्यांत आनी ते उतरां प्रमाणे जियेल्ल्यांत आमी सासणीक जिवी जोडूंक शकता म्हणलें सत्य देवाचें उतर आमकां दिता. पळय म्हज्या मोगाच्या भाव भयणीनो एका रितीचो खराळ कश्टांची परिस्थिती आकांताची परिस्थिती येताना आमी पळापळ घेवंक अशें येता. आमी कोणा सरशीं वचूं बापू सरशीं वचूं मावशे सरशीं वचूं मामा सरशीं वचूं मामी सरशीं वचूं आबा सरशीं वचूं माई सरशीं वचूं कोणा सरशीं वचूं म्हणलें बगाप आकांताच्या काळार. तुमी जाणात थोड्या वर्सां फुडें बचपेंत विमान पडलें आनी पडटना सगळ्या लोकां भितर आसल्या कळ्ळें आमी सगळीं मरता म्हणून. आनी संदर्भार आवय आनी धाकटुल्या भुरग्यांक पटलून धरलेलें पळयता आमी. कित्याक खंय वचोलें भुरगे म्हणटा आवय लागीं हांव खंय वचूं मम्मी. आनी तो वळ आवय म्हणटा तूं म्हजी सरशी हांगासर तशेंच सीस जेजू सिसा लागीं म्हणटा तुमी सोडून येतात की. पेद्रू म्हणटा आमी कोणा लागीं वचूं कित्याक जेजू हांगासर आपयता आमकां येया तुमी कश्ट केल्यान आनी वजन वयतल्यान हांव तुमकां विशव दितलो. येया कश्ट केल्या लोकांक विशव दितल्या मनशाची गरज आसा आनी तो मनीस जावन आसा देवाचो पूत जेजू क्रिस्त म्हणलें सत हांगासर उगडापें जाता. अफगानिस्तानांत पळया तालिबानान सगळें अफगानिस्तान थोड्याच तेंपा भितर आपणाचें कन्न घेतलें. अफगानिस्तानाचो अध्यक्ष आशिल्लो तो ताका जाय पुरतें दंदिरवें काण गेलें पळापण केलें दुसऱ्या गांवाक धांवलो. पळया
ताचेर विस्वास दवर नासलेलो लोक अनाथ जालो हांगासर. आपल्या लोकांचें रक्षण करतलो तो मनीस पळून धांवलो. लोकांक बल्प्या मदें चुण्या वागटा मदें सांडून तो पळून धांवलो. आनी बल्प्या चुण्या वागटा मदें आशिल्ल्यो ह्यो शेडयो हो लोक कंगाल जालो. सोमाराच्या दिसा काबुलांत थंयसर जाल्ल्या इंटरनॅशनल एअरपोर्टांत तें घडीत तुमी पळयलां. मंगळाराच्या ते पत्रांनी आयिल्लें, पेपरांनी आयिल्लें तुमी वाचलां, टीव्हीचेर आयिल्लें वाचलां, मोबायलार तुमकां आयिल्लें पळोवंक मेळ्ळां. एअरपोर्टांत लोक एअरपोर्टाचे दोरे उतोरन कस्तांनी म्हणले बरी भितर येवन रास जमा जाला. एअरपोर्टांत आसलेल्या विमाना भितर बसांनी भरलेले बरी लोक रिगता. विमानाच्या वयर समेत बसला, विमानाच्या पाकोट्यार बसला आनी थोडे विमानाच्या टायरांक उमकळून म्हणले बरी आसात. कित्याक म्हळ्यार आमकां हांगासर रावोंक नाका, आमकां हांगासर बदरती ना, आमकां हांगासर कश्ट आसात, आकांत आसा म्हणून चिंतून लोकांनी पळापळ घेवचे प्रयत्न केले थंयसर. असले घडीत संवसाराच्या चरित्रेंत जावंक ना म्हणटात त्या पेपरार आमी वाचलेलें आयकलां म्हज्या मोगाच्या भावानो भयणीनो. कित्याक लोक कस्तांत आकांतांत आसतना आपणा बचाव करतलो कोणी आसा गे म्हणून थंयसर आसरो सोदून धांवता. हे संदर्भार आमचो आसरो जावन आसा जेजूस आमचो. कोरोना आकांताच्या ह्या मारीच्या पिडेच्या काळार सोमीन आमचो आसरो. कित्याक तो जिवीत दितलें उतर तें. देखून तो म्हणटा येया तुमी कश्ट येतल्यान वजन वयतल्यान हांव तुमकां विशेव दितलो. येया तुमी कश्ट सोसून आसात, वजन वोवन आसा, विविध समस्या बली जाल्यात, मुझे सरसी येया, मुझे उतर ऐका, त्या प्रमाणे तुमी जिवोवचे प्रयत्न करा, तुमी संतुश्ट जातल्यात. हेचें दुसरें वर्स पळया म्हज्या मोगाच्या भावनो भयणीनो. सांपवलून एफेसकारां बरयल्ल्या पत्रांत तो म्हणटा एका पतीन कशें आसा जाय, एका पत्नीन कशें आसा जाय. पतीने कसो मोग करी जाय, पत्नीन पतीचो कसो मोग करी जाय, कशें मानान लेखी जाय म्हणून स्पश्ट रितीन तो सांगता. हे देवाचें उतर. हे सोम्याच्या आत्म्यान पवित्र आत्म्यान सांपावलो तें उगडापें केल्लें तें पावलो थंयसर लिखणेंत बरोवन घालता. आनी जर तर हें उतर एकलो मनीस वाचता आनी तें पाळटा जाल्यार ताच्या लग्नाच्या जिवितांत कांयच वायट, कांयच बादाक घडचें ना, कांयच नासमाधान आसचें ना, संतोश बरी जातलें ताचें लग्नाचें जिवीत. आनी हें जावन आसा जिवीत दितलें उतर. जर तर एका दादल्यान काजरी दादल्यान, जर तर एका काजरी स्त्रियेन हें देवाचें उतर वाचलें आनी तें पाळलें जाल्यार हांगासर जिवीत दितलें उतर तें जावं पावतलें. संतोश समृद्धी दितलें उतर तें जावं पावतलें. आनी हें उतर हांगासर आसा. देखून जेजू म्हणटा म्हजें उतर जिवीत दिता, बरोवन ओमतोंच्या मापान तें दिता. म्हजें उतर समाधान दिता, म्हजें उतर तृप्ती दिता, म्हजें उतर जैत दिता, म्हजें उतर सुडका दिता. आनी तें उतर आमी वाचून आपणाचें कर्ण त्या प्रमाणे जिवोवचे प्रयत्न करूंक जाय म्हज्या मोगाच्या भावानो भयणीनो. तवळ मात्र आमी संतुश्ट जातले हांव म्हणलें सत देव आमकां दिता. अशें आसतना आज सोम्याचें उतर आमी आयकतना आमी म्हणूंक जाय हर एकल्यानी सोम्या कोणा सरसी आमी वचूं, कोणा सरसी आमी थंय हांगा धांवल्या जाल्यार तें तात्कालीक थंयच तर आमकां समाधान तृप्ती मेळचें ना. तूं मात्र आमचें सासणीक जिवीत, तूं मात्र सासणीक जिवीत दितलें उतर. देखून तुजे सरसी आमी येता हांव सोम्या म्हणलें जाप आमची जावंक जाय. कशें पिद्रून म्हणलें तशें आमी म्हणूंक जाय आनी सोम्या सोमे रावोंक जाय. तवळ आमी खंडीत जैत येवून जातल्या असल्या चिंतांनी आमचें जिवीत सर्वंक सोमी आमकां आदार करपा दिवूं दी म्हूण ह्या मिसाच्या बलिदाना वेळार आमी मागया. आमेन. आमी उबी रावया. त्रिएका देवात या सुलामचो भावार्थ उसारया. सगळीं सांगाता म्हणया सतमंता देवाक सर्पद्वेदारा बापाक सर्गार विचार असणाराक आनी जेजू क्रिस्ताक ताच्या क्लेस पुताक आमच्या सुम्या जो पवित्र आत्म्यावर गर्भे संबोलो ओंकार मरियतान जल्मलो 5 बिलगातांनी कोसुसले ताका गुरसास जोडलो तो मेलो आनी ताका निगेबिलो तो मेल्ल्यामध्ये देवलो तिसऱ्या दिसा मेल्ल्यान तो परतून जिवन जालो सर्गार सोडलो सर्पद्वेदा देवाच्या उजव्या बसला थंय तो आजव्यांनी मेल्ल्यान ती मसी वेगळो येतलो सतमंता पवित्र आत्म्या कतोलीक पवित्र सभे
भक्तां स्वीकार पदकाचे भक्षणे कुडीचे जिवंतपण ससनाचे जिवीत आमेन. मुगाळ भाव भयणीनो, त्रिएका देवते आमी उसारलेल्या त्या सुभावार्थान आमची मागणी, आमची गरजो, आमची आशा सर्गींच्या बापाच्या पांय तळ समर्पिया. तुमची जवा बापा आमचे मागणे ऐक. बापा आमचे मागणे ऐक. बापा भवी सभेच्या मुखेल्यांनी तांचे जी नियंत सत नीत उकलदन कसलेच राजी करीनासतना तुझी शिकवण दिवंक आनी पाळोवंक आदार दी म्हण आमी मागता. बापा आमचे मागणे आमच्या ऐक. देशाच्या राजकीय आनी सरकारी अधिकाऱ्यांनी प्रामाणीकपणान वावरून समेस्त लोकांक नीत लाभयशें कर म्हण आमी मागता. बापा आमचे मागणे विविध ऐक. पिढे अवघडाक समस्यांक बली सावन निराशी जाल्ल्या आमच्या भाव भयणींक पाव, तांकां बुजवण लाभय म्हण आमी मागता. बापा आमचे मागणे ऐक. अफगाणिस्तानात कश्ट दिल्या सर लोकांची बिरमत पाव, थंयसर राजी संधानाचो सरकार येसो कर, लोकांचे हक्का राखचे तसलो लोकांक उदरगतीच्या पावंडा पवयता तसलो बरो सरकार तांकां भोवसायशें कर. सगळे शांती समाधानान थंयसर राज्य स्थापन करूंक जाय ते सगळी कुरपे तेणी सर्व मुखेल्यान थंय फोव कर म्हण आमी मागता. बापा आमचे मागणे ऐक. आमच्या युवासनांनी भुरग्यांनी तुजी पवित्र शिकवण आयकूंक आनी तांची जिवीत नंदन करूंक तांकां बळ दी. तुजी मेटां आनी शिकवण उखलदन तुका साक्ष तांणी दिशें कर. तांच्या सर्व समस्यांक परिहार लाभय म्हण आमी मागता. बापा आमचे मागणे ह्या ऐक. एवक्रिस्ताच्या मेजा बोवारी माध्यम मुखांतर जमो जाल्ल्या सर्व भाव भयणींक तुज्या कृपेच्या बेसांवांनी बर. तांणी तांच्या जिवितांत तुजे सरशी येवंक तुजी उतरां आयकूंक आनी ह्या मुखांतर जिवी सोडूंक तांकां फोव कर म्हण आमी मागता. बापा आमचे मागणे एकडी ऐक. बोरदोळे दांपी आमच्या खासी गरजां खातीर मागया. जे कोण मागतान बसयला तो सूड आस करून तांचे बसोवत आमी मागया. सर्गींच्या भोवमोगाळ बापा तुज्या मुखार उसारली आमची मागणी देन स्वीकार करी. संवसारी जिविताच्या पैणार तुज्या पुताची उतरां आमकां जावंक पावतात जिवीत दितली उतरां. ती उतरां आयकूंक, ती उतरां जिवोंक आनी त्या उतरां बराबर आमचे जिवीत नंदन करूंक आमकां आदार आनी कृपा दी म्हण आमी मागता. हे आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवी. आमेन. बापा सर्गीच्या घेऊन दोघेवा रक्ता मासा ख्रिस्ताच्या दी आमकां बदलू उंड्या वयना संगी बापा जीवन आमचे दिता तुका पुरो आमकां तुजी कृपा दुसरे खंयचे आमकां नाका. आप्पा बापा सर्गीच्या घेऊन दोघेवा रक्ता मासा ख्रिस्ताच्या दी आमकां बदलू. म्हज्या भाव भयणींनो, म्हजें न्ही तुमच्या हातांतलें पवित्र बलिदान सरपदवेदा देवपा मानता तसलें जावं म्हण मागात. हे तुमच्या हातांतले बलिदान आपल्या मनात आनी मेमेक आमच्या आनी अख्ख्या पै सभेच्या आदावाक सरस्पूर मानून घेव. सर्वेस्पर आमच्या भोवमुगाळ बापा, एक सबले वरवीं आमकां तुजी आपणायलेली परजां तुवें करून घेतली. दयाळपणी तुजे पवित्र सभेक एकवटान आनी शांतींत सांबाळ आनी हे आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवी. आमेन. सर्वेस्पो तुमचे सुवे आसूं. तुमचे सवे आसो आमची काळजां उबारुया. आमी ती सर्वेस्वरातय उबारता. सर्वेस्पराक आमच्या देवा दिन वासुया. होय आमी करूं फावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा, सर्व पदवेदारांनी ससनाच्या देवा, सर्व काळी आनी सर्व थंय
जेजू क्रिस्त आमच्या सुम्या वरवीं आमी तुका दिन वासूंक फावो हो काय दोनी तिसवांनी आमच्या फायद्याचो आपल्या जल्मान दिलो आमकां ताणें जल्म नवो जिवीत नोवें आपल्या कसना मरणा वरवीं सुडयली आमकां पातकांतली आपल्या पुना जिवंतपणा जिखलें आमा समेस्तान जिवीत सस्नाचे आपल्या महिमेन वंत सर्गा प्रवेशा वरवीं उगडली आमकां दारां सर्गीची देखून आतां सगळ्या दुतां भक्तां सांगाती निरंतरी आमी तुजी स्तुती गायता पवित 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 दळभारांचो सर्वेस्पर तूं सर्गांनी संसार भरला तुझ्या वैभवा सर्गी तुका जय सर्गी तुका जय सर्गी तुका जय 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 सर्गी तुका जय सर्वेश्वराचे नावी येता ताका जय सर्गी तुका जय 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 सर्गी तुका जय मंगल भावना भयणीनो भोव पवित्र घडी आमी संभ्रमता सगळे मेदी मेघाल्या हे भोव पवित्र घडयेन भक्तीन आमी वांटेली जावया ह्या संदर्भार कितेंय आमी मागता खंडीत आमकां फोव जाता म्हणल्यार बावर्तान ह्या रितीन वांटेली जावया बाबा करूस तूं पवित्र तुमचो सगळ्या पवित्रपणाची जर तुज्या पवित्रात्म्या धाडून ही तेणी पवित्र कर म्हूण आमी मागता जावं ती आमकां आमच्या सुमये जेजू क्रिस्तची कूड आनी रगत आपले सुखशेन कस्त मरण सोसूंक वेच्या आदीं ताणें उंडो घेतलो तुका दिन वसून तो मोडलो तो आपल्या सांक दिलो आनी म्हळें हो तुमी सुमेस्त घेयात आनी गयात ही म्हजी कूड तुमचे पसत समर्पोवची तेसपरी जेवण जाताच ताणें काल्स घेतली तुका नव्यान दिन वाचलो ती आपल्या सांक दिली आनी म्हळें तुमी समेस्त घेयात आनी अंतलें पियेयात ही म्हज्या रक्ताची काल्स नव्यानी सासनीक कराराचें हें रगत पदकाचें बक्षणें मेळच्या तुमचे पसत आनी समेस्त मनशां पासत तें वारोवतलें हें म्हज्या उगडासा करात बवट तसो गोट परगटुया जेसू मेलो जेजू जीवन जाला जेजू नव्यान येतलो बाबा जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जीवनपणाचो आमी भक्तीपणी उडास करता आनी जिविताचो उंडो आनी सुडुणेची काल्स तुका समर्पिता तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां वोवो केली देखून आमी तुका दिन वाचता आनी जेजूची कुडा रग सेवतले आमी समेस्तां पवित्रत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतेन मागता सर्वेस्पराके प्रितमेचेर विस्तारलेली तुज्या पवित्र सभेचो उडास करे फ्रांसीस आमच्या पापा साहेबा पिटर पौल आमच्या गवळी बापा आनी सगळ्या याजकी वर्गा बराबर तिका प्रिती मोगांत वाडय पुनर्जीवनपणाचो बरोबर सुदरू मेल्यान ते आमच्या भाव भयणीची काकुळट करे तांकां आनी तुजी स्थगत येदंतरिल्ल्या समेस्तां तुजे परसुडीत मुखामळ पळोवंक फोवो करे आमा समेस्तांची दया कर म्हूण आमी मागता अवकार मरे देवाच्या माया संगती दिसपती बागे वंसुजे बागे वंत धर्मदुता बागे उजूतात देव आनी सर्व कळी तुका मानवल्यांत ते सगळ्या भक्तां बराबर सस्ताच्या सुखांत आमकां वांटो दी तांच्या संगता तुजी महिमा गावंक आमकां फोवो करे जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं त्यास जेजू वरवीं त्यास जेजू सांगाता त्यास जेजू ताई पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सर्व पदवेदार बापा सर्वंदन आनी वैभव तुका ससनाच्या ससना आमेन आमच्या सोडूनदाराची आजनामतीन दवरून सासनीक जिविताच्या उतरां सरसी निरंतर आमी रावोंक जियोंक देवाचो आदार आनी कृपा आमी मागया मागून सांगाता म्हणया आमच्या बापा सर्गींच्या तुजें नांव पवित्र जावं
तुझे रासम कायू तुझी गुशी सरकार जाता तशी संवसारान जावं आमचो दीस पडतो ग्रास आसम कांदी आनी आमी आमची इस्पिलेल्या आमचिता जशी आमची पदकां मोगोस आनी आमकां ताळणे पडूं दिनाका पूण वायटांतली आमकां निवार सर्वेस परासर वायटांतली विघ्नांतली अनवरांतली बिडीडेंतली आमकां निवार दय करून हे जिवितां समाधान जुंतोस आमकां दी सर्गींचे भाग आनी आमचे सोडून द राजू क्रिस्ताचे येणे बरोबर शानत रेखतेल्यांक आमकां तुझ्या उदारका कुळतीन सर्व पातकांतली सुटय आनी सर्व आकांतांतली वाठाय कित्याक राजवडती पदवी आनी महिमा तुजी ससनाच्या सुमिया जेजू क्रिस्ता तुझ्या आदरून दोता मळी तुमकां शांती दवरता म्हजी शांती तुमकां दिता आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुज्या पवित्र सभेच्या भोवताची दिस्त घाल आनी तुजे कुशा प्रमाणे तिका शांती दिने कोटान सांबाळ तूं जेत आनी राजवड चलयताय ससनाच्या ससना आमेन. सुमयाची शांती सदांकाल तुमचे सोबे आसूं तुमचे सोबे असो माया मग सुगुर्तू जावन एकामेकाक आमी शांती दिवया देवाची शिडी संसारचे पाप करतले आमची काकुळत कर देवाची शिडी संसाराचे पाप करतले आमची काकुळत कर देवाची शिडी संसारचे पाप करतले आमकां शांती दी साखर संवसारांतून विदिली हे तुझे भोव पयत उडे रक्तावर विसर म्हजे कडेन पुरावन सर्वंटांचो म्हाका आनी वासना तुज्या आज्ञा पळोवन म्हाका आदार दी आनी तुजे वेगळो सर्व सगळीं आमी दिंबी घालया हांगा पळया ही जावन आसा जिवंत देवाची शिडी आम समेस्ताच्या मोगान बरो मनीस जावन ह्या संवसारी आयिल्ली कश्ट दिल्या लोकांक म्हजे सरची या म्हण आपयतली आनी सुमया लागीं आसात उतरां सासणीक जिविताची ही उतरां घेवंक ही उतरां प्रमाणे जिवंक सासणीक जिवी सोडूंक आमकां आपोवणी दिता ती ही शिडीच्या जेवणाक आपयलेली आमी सर्व सभागी सुमया तुवें म्हजे भितर म्हाका फावना पूण तुजे कास उतरान म्हाका बरी भलायकी मेळटली क्रिस्ताची कुडरगत म्हाका सस्ताच्या जिविता सांबाळूं आमेन मगळ भावपडीनो क्रिस्त प्रसाद सुवेळो जेजूचे मास आनी रगत उंड्या आनी वायना रुपार सेवचे भाग आमकां फावना आत्मीक रुपान सुमयाक आमचो कर्ण घेवचे प्रयत्न करया अत्रेक असो कुमगार आतां आमी सेवया जेजू म्हज्या देवा जेजू म्हज्या राया जेजू म्हज्या जिवा म्हज्या देवा म्हज्या सर्वा कै सर्व सोहा सोदून करोजवा तुझे लागी आसा सोमिया म्हाका जिवी दिवचे उदार जेजू म्हज्या देवा जेजू म्हज्या राया जेजू म्हज्या जिवा म्हज्या देवा म्हज्या सर्वा प्रार्थुया सर्गेच्या आमच्या भोव मोगाळ बापा तुवें काकुळतेन आमकां दिल्लें जेजूचें मांस आनी रगत आमच्या पिडेस्त आत्म्याक भरपूर भलायकी दी आनी सगळें आमचें जिवीत तुका मानता तसलें जावच्या आमच्या काळजाची उर्बा अदीक अदीक वाडय हें आमी मागता तुज्या पुता जेजूचें नांवी मोगळ भावना भयणीनो भोवभक्तीपणान ह्या मिसाच्या बलिदानान वांटिल्ली जाल्ल्या तुमकां समेस्तांक हांव अभिनंदन पळयतां हांव देव बरें करूं म्हणटा देवाची आशिर्वादां मागता प्रतिनिधी देव बरें करूं म्हणटा भाव क्लिफी वा पुर्ब्याचें संगीत दिल्ल्या तुका देव बरें करूं मिसाची मांडावळ केल्ल्या भाव जॉयसनाक वाचूंक आदार दिल्ल्या भाव जॉयसन तशेंच भयण लुसीक आमी देव बरें करूं म्हणटा तशेंच ह्या मिसाचें बलिदान चित्रीकरण करून माध्यम मुखांतर पळोवच्या दिशेन वावर करता दिव्य वाणी लाईव्ह यूट्यूब चॅनल तसो प्रबंधक मनेस्त विनोद गंगोळी अविनाश गंगोळी आनी सर्व कुटुंबादारांचो मनपूर्वक उपकार वावरता देवाची आशिर्वादां मागता मग अशा भावना भयणीनो सदांच आमी तुमच्या खातीर मागता तुमी आमच्या खातीर मागा म्हूण विनंती करता तुमकां समेस्तां देव बरें करूं.
आशीर्वाद घेवंक तरी एक देवाचो आशीर्वाद घेवंक आयती जावया साध्य जाल्ली मेघालया नांतर उबो रावन आमची तकली बागोवया. सर्वेस्पो तुमचे सोवे आसूं तुमचे सोवे आसो आणि सर्व पदवेदार देव बाप आणि पूत आणि पवित्र आत्मा तुमचेर आपलो आशीर्वाद घालू. आमेन. वसून या जिवंत क्रिस्ताच्या शांतीन आनी मोगान तुमकां धडता. देवाचे व्हड उपकार. सोम्या हांव वेता तुका अर्घ दिता तुझे नाव गाता माया मोगान हांव जियेता. दिल्या साबार देणी तुवें म्हाका भेटोवन दिता तुझे जीवन तुका. सोम्या हांव वेता तुका अर्घ दिता तुझे नाव गाता माया मोगान हांव जियेता. मुखार पुत्रा सोवे अंगार मोरी आशीर्वादी आमकां. भगेन कुर्साचे गुरवे निवराम आमचे देवा आमच्या दुस्मनांतले बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावे. आमेन. दिव्यवाणी